पावसाळी अधिवेशनात सरकारान वादग्रस्त गोय भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल 2023 फाटी घेतले। सरकार ताचेर परत संशोधन करून व्यवस्थितपणे सगळ्यांक भितर बरोबर सारकें घेवन ते फुडाराक घेवन ना ताचेर विचार कितें आसा ते मंत्रीगण आनी सरकार ताचेर ठरयतले। सरकाराकच विचारपाचो प्रश्न सरकाराच्या वतीन जितली मांडल्यात पळय न्ही ताचेर हांवें स्पश्टीकरण केलें। म्हाका ताचेर डिटेल अजून तितले पर्यंत म्हजे कडेन ना। न्ही लोकांक समजा गजाली जर नाका त्यो लोकांचेर लादप ना हें सरकाराचें धोरण आसा। मुद्दामून फोर्सफुली तरी काडटले आनी लोकांचे तकलेर मारतले अशें सरकारान आयज पर्यंत केन्नाच करूं ना। त्या वेळाचेर समजत खंय जर कितें तरी चुकिल्लें आसा कोणें तरी ताका निदर्शनां काडून दिलें किंवा ताचेर हें आसा जाल्यार तातूंत मुद्दामून तातूंत लक्ष घातलें गेलें। मनोहर पर्रीकराच्या वेळार विरोधक अभ्यास करून उलयताले तसो परफॉर्मन्स सध्याच्या विरोधकांचो ना म्हूण दामू उलयलो। विधानसभेन ऑपोजिशनान जर काही प्रश्न जर विचारलो जाल्यार तो विचारलो आनी आकडतंड केले बोवाळ घातलो की जाल्यारूच तो करेक्ट असो दिसता। तशें ना। तुमी फाटल्या 10 वर्सां पयलींची विधानसभा पळयात। ज्या वेळाचेर सर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर ज्या वेळाचेर विधानसभेन फॅक्ट्स आनी फिगर्स घेवन उबे रावताले आनी जें कितें आसा तें फुडल्या मनशाक जर चुकीचें जाता जाल्यार ताका विड्रॉ करपाक लायताले। त्या प्रमाणेचें खंय तरी आमकां अजुनूय ऑपोजिशन आसा तें ऑपोजिशन मेळपाक जाय। तें मेळना हाचो अर्थ ऑपोजिशन आसा फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन मागीर सगळें गुडी गुडी वातावरण। आनी म्हणून काही गजाली ज्यो लोकांक समजा ह्याच प्रश्ना खातीर हेंच जावपाक जाय त्याच लोकांक त्या खातीर बोवाळ मारून किंवा ऑपोजिशनान त्या प्रमाणे अभ्यास करून वेवस्थीतपणे जर ते मांडले जाल्यार ताचेर विशय जातालो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गवस।